बीजेपी सरकारान कसिनोच्या ऑफशोर कसिनो शब्दाचो अर्थ डेफिनेशनात बदलला। नव्या ऑफशोर डेफिनेशनाक लागून खरे दर्यांत दवरपाचे कसिनो आता कायद्यान न्हयांनी पावतले। गोवा सुरक्षा मंचान सरकाराची चाल एक्सपोज केली। मंत्रिमंडळान शुक्रारा गोवा गॅम्बलिंग एक्टात हो अमेंडमेंट पास केलो। एकेवटेन मोदी सरकार ब्लॅक मनी आड देशव्यापी मोहीम चलयता आनी गोंयांत बीजेपी सरकार कसिनोंनी काळो पैसो पोसता। मनोहर पर्रीकार खंय गोयचो पॉलिटिकल माफिया। सध्या तो केपेचो आमदार बाबू कवळेकाराक बीजेपी दिवंक ब्लॅकमेल करता। We never call the bank of a river shore. We call it river bank. आणि समुद्राची सी बँक म्हणना सी शोर म्हणटा। हो आर्ग्युमेंट जे ओपोज करता ऑफशोर काजिनोक ते दिताले आणि दुसरे कितें म्हणटाले जे डिफेंड करता ते इन्क्लुडिंग द गव्हर्नमेंट की हे डेफिनेशन खंयच्या डिक्शनरीन दिवना विच इज ट्रू। ताजे पयलीं डेफिनेशन अशें नाशिल्लें। कोणें तरी हो पॉयंट घेवन कोर्टांत गेल्ले कोणी तरी खुबशे लोक गेल्यात खंय। म्हाका दिसता सरकाराक ताजी थंयच्यान बातम्याय जातली भितरल्यान कॉन्फिडेन्शियल की तुमचें नाटक विकता। ऑफशोर काजिनो तुमी कित्या वयल्यान हो मांडवीन धाडलो अशें कितें तरी जजान बी विचारलें जातलें, कितें तरी केलें जातलें। थंयच्यान तांकां ती मॅसेज मेळ्ळ्या आनी ताबडतोब ताकतिकेन घाईन म्हणटा तशें ताणें ऑफशोराचें डेफिनेशन दिवन उडयलां। हाजो इफेक्ट कितें जातलो? फर्स्ट टायम ऑफशोर म्हणजे कितें? एनी एरिया in any river, estuary, water body, etc., designated by the government can be offshore. And casino in this area, designated area, is offshore casino. अशें म्हणून सरकाराक फुल्ल पावर आसा। फाल्यां तेरेखोलांत आसपाक शकता, साळ नदींत आसपाक शकता, कुशावतीन उदक जालें जाल्यार थंय बसून काजिनो येवपाक शकता। मांडवीन जो कॅसिनो चलतालो म्हाका भंय दिसता, शक्यता आसा की आतां हो कॅसिनो ह्या अमेंडमेंटा मुळे शापोरा, म्हापसा, कुमारजुंवे कॅनल, जुवारी हांगा सुद्दां मोठ्या प्रमाणाचेर कॅसिनो जे आसा ते घालपाक वाव जो आसा तो ह्या अमेंडमेंटा मुळे मेळटा। हायवे कुशीक आशिल्ली बार्रां बंद करपाक गोवा सुरक्षा मंचाचो येवकार। मनोहर पर्रीकारान सेटिंगाची राजनिती जी आसा ती गोंयांत हाडली। कोणाय कडेन सेटिंगां करप पणजे राखपा खातीर हांव सरळ आरोप करता। आतां पणजे राखपा खातीर तांणी बाबुशे कडेन 2 मतदारसंघांनी सेटिंग केलें। अशे पद्दतीन तांणी गोंयभर सगळ्या तरेच्या लोकां कडेन सेटिंगां केलीं। हे मॉरल बाजू जी आहा ती मनोहर पर्रीकारान मुळातूच सांबाळिना। तसो मनोहर पर्रीकार हो गोंयच्या राजकारणाक घातक जाल्लो आसा म्हूण हांव सरळ आरोप करता तेजेर की मनोहर पर्रीकार जो आसा हो पॉलिटिकल माफिया आसा आनी मनोहर पर्रीकार जो पर्यंत गोंयच्या राजकारणांतल्यान मायनस जायना तो पर्यंत गोंयचें राजकारण सुदारचें ना आनी गोंयचे जनतेक खंयचोय सरकार जरी येयलो तेजो फायदो मेळचो ना। इतले मजगतीं सांखळेक गोवा सुरक्षा मंचान पक्षाचो उमेदवार सुरेश आमोणकाराच्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें। आज माविनाक घेतलो, माविन गुदिनाक घेतलो। त्या माविन गुदिनाक आज आमी सगळे जाण भाषा सुरक्षा मंचाचें जें आंदोलन 2012 सालापासून करतात त्या आंदोलनात भाग पाडणारो केंद्र बिंदू जो आसा तो माविन। गोंयच्या शिक्षणाचें इंग्लिशीकरण करपाक जाय हे कंपू जो ठरयतालो तो गोंयच्या कंपूंतलो माविन हो लीड करतालो हें सगळें। त्या माविनाक ताणें आतां गोंयच्या राजकारणांत पवित्र करून हाडला। देशाचें रक्षण केलें म्हणजे ताका फुडें करप आनी ताच्या फाटल्यान हे सगळे देशाचें रक्षण करणारे। मेल्यानो मतदारसंघाचें रक्षण करा मरे, तो विखून काडला तुम्ही। भारतीय जनता पार्टीचे ऍक्च्युअली भारतीय जनता पार्टीच्या कॅडरांसून आयिल्ले की कितले आमदार आसा काय म्हणून फाटले फावट तांचे कडेन 6 अशे आमदार आशिल्ले की तांच्यानी ते आयात केले। पूण आतां ते आनीक म्हाका दिसता 2-4 तरी कॅडर नाशिल्ले अशे आमदार आयात करता सध्या। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही खरीच भारतीय जनता पार्टी आसतली की काँग्रेसीसून आयात केल्ले सगळे लोक मिक्स आशिल्ली अशी पार्टी आसतली हाचो आमकां विचार करचो पडटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शिवोलेचो आपाचो कोऑर्डिनेटर उमाकांत कोरगांवकर गोवा फॉरवर्डात गेलो। बाकीचे अपोजिशन पार्टी कडेन गठबंधनाचे उलोवप चल्लां। माननिश्चित अशें कांय ना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिंबलो उलयलो। फातोड्ड्या एक्सिडेंटांत शेनवारा एकलो गेलो। ताचे वयल्यानूय राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। आमच्या मदीं आसात बाब
उमाकांत कोरगांवकर हे आपाचे शिवोलेचे कोऑर्डिनेटर आशिल्ले. शिवोली मतदारसंघाचे वेर्ला काणका विलेज पंचायत जी आहा ह्या विलेज पंचायतीचे आपाचे प्रमुख म्हणून तांच्यांनी काम केलं. ते आज आमच्या पक्षाक जॉइन जातात. तितले की एलायन्स जावपाक शकता, ओके, बट द टॉक्स आर गोईंग ऑन, नथींग इज फायनल. एलायन्स जर जाले तर आमची कॅन्डिडेट्स एक मिनिमम 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतले. विल बी रेडी. एलायन्स जायन जाल्यार मेळटर वतले. एलायन्स गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉइन जावपाक म्हाका खूब खोशी भोगता. हांव शिवोली मतदारसंघांतल्यान आप ह्या पार्टीक गेले 10 म्हयने काम करी. फातोड्ड्यां रस्तो रुंद करूंक नाशिल्ल्यान खंय तौसिफ बडिगेरचो जीव गेलो म्हूण विजय उलयलो. आमचे PWD फातोर्डाचे ऑपोजीट काल 3 मोटरसायकली आपटून एक तौसिफ बंदगिरी म्हणतो भुरगो आत्ताक भायर पडलो. हो रस्तो बिटवीन रवींद्र भवन सर्कल टू आल्यम सर्कल वायडन जावचो म्हणून आमी जमीन एक्वायर जाल्ली 10 वर्सां पयलीं आमी एक टेंडर पास केलो ब्रिक्साचे टेंडर. आज ती फायल घुवन मुख्यमंत्र्याचे ऑफिसान झिरकले. हो मनीस मेला इज ओन्ली बिकॉज द रोड इज नॉट वायडन. सो हाजे खातीर हांव मागता की तो रोड वायडनींग काम बेगींतल्या बेगीन सुरवात करचें. रस्तो अशीच आसा हें ताका आतांच कळ्ळें. इतली वर्सां कितें झेमो काडटलो काय म्हूण विनयाचो विजयाक थोमणो. आज हो पेपरार एक स्टेटमेंट वाचलो फातोर्डेच्या आमदाराचो. काल एक्सिडेंट जालो थंय मोटरसायकल म्हूण तो म्हणटा आतां रस्तो रुंद करचो. मागीर 4.5 वर्सां तूं कितें झेमो काडटालो. पुडंडा खातीर तुलसीदास च्यारी आनी विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊया एक ब्रेक.